नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया चण्याची उसळी। उसळी करपाक पाव किलो हांवें धवे चणे घेतल्या। वाटाणे चणे हांवें राती उदकान भिजत घालून दवरलेले। हे चणे आतां हांव कुकरान शिजोवन घेता। हे पळयात, चणे कुकरान घालता, तातूंत उदक घालता। हे पळयात, इतलें उदक घातलां आनी हाज्यो हांव 2 शिटी काडून घेता। हो कुकर ल्हान आसा, ताका लागून हांव 2 शिटी काडून घेता। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरलां, तातूंत हांव 1 चमचो तेल घालता, थोडो हिंग घालता, अर्दो चमचो सासवां घालता। सासवां बरी तडतडपाक दिवपाक जाय। सासवां तडतडली तशी तातूंत हांव करबेलाची पानां घालता। ह्यो हांवें 4 हरव्यो मिरसांगो कापून घेतल्या, त्यो घालता। मिरसांगो आमकां मातशे तळसून घेवपाक जाय। पळयात, मिरसांगो तळसून जाल्यो। तातूंत हांव उकडून घेतिल्ले चणे घालता, चवी प्रमाणे मीठ घालता, अर्दो चमचो घालता हळदीची पावडर। मिक्स करून घेवया, धवळून घेवया। हातूंत थोडें उदक आसा, तें उदक आमकां सुकोवन घेवपाक जाय। ताच्या खातीर झाकण घालून थोडो वेळ शिजोवन घेवया। बारीक कापून अर्दी वाटी गोड घेतलां, तें घालता, 1 वाटी सोय घालता। मिक्स करून घेवया, धवळून घेवया। अर्दो चमचो घालता मिरयाचो पिठो, धवळून घेवया, मिक्स करून घेवया। आनी हातूंत उदक आसा तें मातशें सुकोवन घेवपाक जाय। ताजेर थोडी ओली कोथमीर घालता, धवळून घेवया। आनी पळयात, हातूंतलें उदक सगळें सुकलां। गॅस हांव बंद करता। चण्याची उसळी खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुमी करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करात, शेअर करात, तशेंच म्हज्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरें करूं।